सागर नाईक मुळे हांणी फुडारपण घेवन नितळसाण मोहिमेक सुरवात केल्या। फाटले 2-3 आयतार तांणी नितळसाण मोहीम सुरू केल्या। आयतारा गुरुदास नाईक आनी सागर नाईक मुळे हांणी उणीर गांवांत नितळसाण मोहीम केली। रस्त्या कुशीचो कोयर नितळ केलो। आरडीएक्स को ब्युरो रिपोर्ट। नमस्कार, हांव सागर नाईक मुळे ह्या वर्साचो 2023 लास्ट आयतार आनी आमी आसा आमच्या उणीर ह्या गांवांत पुलार म्हणटा ह्या जाग्यार आसा आमी पुला कडेन। सो म्हाका खूब बरें दिसता, म्हागे इश्ट गुरू हेका हांवें पयलीं कॉन्टेक्ट केलो की हांव तुमच्या गांवांत येता म्हणून तेणें रोखडेंच म्हाका हय म्हणलें। आनी तेजी एक मोठेपण म्हाका सांगपाक चड बरें दिसता की 2 दीस पयलीं ताका एक्सिडेंट जाल्लो, गाडी कोण आनी तो पडलो आनी ताचे कडेन पांयाक मातसो डॅमेज आसा, तरी पूण आयज इतकें आसून सुद्दां तो म्हाज्या वांगडा हांगा कचरो हो साफ करपाक येयलो। म्हणून हांव गुरूचो सामको काळजाच्यान उपकारी। आनी मातयेक लागून कितें मोग आसता पळय न्ही, तो हांवच न्हू जाल्यार अशे गुरू सारके आतां एग्जाम्पल पळोवपाक मेळटा तुमकां। सो हो वाठार तुमी पळोवपाक शकता जो आमी हो क्लीन केलो तो। आयज आमी 2 पिशवी सुमाराक कलेक्ट केल्या। सो हांव थँक्स टू गुरूक म्हणटा। आनी असोच तुमी सगळ्यांनी गांव निवळ करपाक सगळ्यांनी फुडें येवचें आनी एक आयतार आसा पळय न्ही तो देशाक लागून कंट्रिब्यूट करचो। एकूच मिनीट हांव सोंपोवपाक सोदतां, सोंपयतना इतलेंच सांगपाक सोदतां की सागर हांव सदांच म्हाजो भाव मानता आनी भावूच तो म्हाजो। तेणें इनिशिएटीव घेतली, हो तेजो 3रो आयतार। सो हांव हो व्हिडिओ तो खंय अपलोड करतलो तेज्या माध्यमांतल्यान सबंद गोंयचे जनतेक आनी आमच्या सारके युथांक हांव उलो मारता की तुमी तुमच्या गांवांत तुमच्या वाठारांत प्रत्येक जाण दिसाक सकाळचें 1 वर वा अर्द वरूच दिसाक अर्द वर फक्त युटिलायज करा की कोणाचें बरें करपा खातीर न्हू, कांयच बरें करपा खातीर, फक्त रस्ते सायडीचो प्लास्टीक एकटें करपाक। जर आमी हें करपाक शकले जाल्यार आमी आमचो गांव, आमचो वाठार, गोंय आनी तसोच आमचो भारत आमी स्वच्छ दवरतले।